Welcome back to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11, we return to the foundation of our faith, the gospel. Paul reminds the Corinthians and us of what truly matters. Christ died for our sins. He was buried. He rose on the third day, just as the scriptures promised. This is the message we received, the message we stand on. कोरिंथकारांक पयलें पत्र 15 ओळी 1 ते 11. मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपण. जेजू पुनर्जिवंत जाला. भावां भयणींनो, हांवें तुमकां परगोट केलां त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. तेंच तुमी मानून घेतलां आनी थीर भावार्थान तें तुमी सांबाळटात. ताचेच उर्वी तुमकां तारण मेळटा. कसलो अर्थ दिवन तें हांवें तुमकां परगोट केलां, तोच अर्थ धरून तें तुमी सांबाळटात मूं? नाजाल्यार भावार्थ धरून कसलोच फायदो ना तुमकां. बरें तर, म्हाका परगोट केलां तशेंच हांवें तुमकां चडांत चड म्हत्वाचें परगोट केलां तें हें की पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेला आनी ताका निकी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो केफासाक आनी उपरांत 12 दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 चडां आमच्या भावा भयणींक तो दिश्टी पडलो. हांतलीं चड जाणां अजून जिवी आसात, पूण थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळ्या धर्मदुतांक न्हय, पूण पवित्र सभेंत जेजूचे आनी शुभ वर्तमानाचे उर्बेवंत परगोटणार. सगळ्यां फाटल्यान म्हाकाय ह्या अवचितूच बळान जल्मा हाडलोल्याक तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें सगळ्याहून हांव हीण पोलको. देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदुतांचें नांव पर्यान फावना, पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान हांव खरो धर्मदूत आनी ताणें म्हाका फावो केल्लें देणें निर्फळ जावंक ना. परतेंच जाल्यार हेरां सगळ्यां परस हांवें अदीक चड वावर केला. खरें म्हळ्यार हांवें न्हय, पूण म्हजें सवें आसा त्या देवाच्या देण्यान. पूण गरजेचें तें हें, तें जावं ओ हांव जावं. अशेंच आमी परगोट करता आनी अशेंच तुमी भावार्थान मानून घेतलां. This is the gospel. Christ died for our sins. He was buried because death was real. He rose again because death was defeated, and he appeared to many. Paul, once a persecutor, says, "By the grace of God, I am what I am." This is a testimony not of human strength, but of divine mercy. We didn't earn this. We simply believe it, stand in it, and proclaim it. Let us pray. Lord Jesus, we thank you for the gospel, for dying in our place, rising in power, and calling us by grace. Let us never forget this truth. Let us stand firm in it, live by it, and share it boldly. To you be all glory and praise. Amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.